पातोळी माय कसं नाही क्लिनिंग होय गो अशीच पल्लक वरमहालक्ष्मी पूजा नाही गो तस तिकून घर पुरा एक पण क्लीन करूया म्हणून हो होय वे माये गम्मत नाही तशाला रे होय गो तुमगे तेस की ना माये कसं नाही नक्क जाऊन गेला घरांत नेಮ್ಮदी ना माये किरकिरी जाता असा इथं गो कसं झालंय असं म्हणून सांगचे माये हन्नी व्यापार करता असत ना माय थंय वरे लॉस घरांत वरे किरकिर माये पुरा कडेच्यान नेಮ್ಮदी ना जाऊन गेला आमकंतू यो गो भितर यो उलया कसं नाही पीचे कनी हान दिवची गो चा जवळ कोरनाडची वे नक्का माये काय नका तुम्ही बैसा त्यांना माये तुम्ही कसन किती वरमहालक्ष्मी व्रताच्या ಬಗ್ಗೆ सांगतो म्हणणं कसन माये हां वरमहालक्ष्मी व्रत गो ते श्रावण मासाचे शुक्ल पक्षाचे फस्ट शुक्रवार दिवस करचे व्रत हे वरमहालक्ष्मी व्रत केले रे तू निमगून घेतील सकड तुका प्राप्ती जाता आणि अष्ट ऐश्वर्य मिळता म्हणून सांगतात हे लक्ष्मी देवी 8 रूपाची म्हणरी आदिलक्ष्मी जावनु धनलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी अशी 8 रूपाची जावनु असता हे एक दिवस तू पूजा केलं रे हे 8 देवी रूपाक वरे तू पूजा केलेलं म्हणकेची म्हण सांगतात तुवे हे वरमहालक्ष्मी व्रत केलं रे ज्ञान ऐश्वर्य सुख आरोग्य धन धान्य जय विजय हे सकड तुका प्राप्ती जाता हो होय वे माये माये हे कशी आईले कशी सूरजल म्हणजे काय सांगता वे हां हे पूजा करू करू एक पुराण चिन्हलेस गो कसं म्हणरी एक पंतक पार्वती देवीनं ईश्वराला गिनिम गे आम्ही बाईल मनशानं आमगेल कुटुंबा खातीर सुख शांती समृद्धी जावक जाल्यार आम्ही कसन कर का म्हणून त्यांना ईश्वर पार्वती देवीक चारुमती म्हणटलेली एक कहाणी सांगता ही चारुमती म्हणटली मगध देशाची एक बायल मनीस ही एक परिपूर्ण महिला म्हणता बळा म्हळ्यारी सून जावनु आवस जावनु धूव जावनु पुरा हंतवरे ती तिगेले निष्ठेंतू काम करतशिली तिगेले हे भक्ती निष्ठेक प्रभावित जाल्या लक्ष्मी देवी एक दिवस चारुमतीला सपनांत येऊन सांगता हे श्रावणाचे हुण्णिमेचे फस्ट येवचे शुक्रवार दिवस तू म्हाका पूजा कर का तू भक्तिपूर्वक जावन पूजा केले रे तुका जीवनान तू कसन कसन जावका म्हण आसा हांव पुराय तुका दिता म्हण सांगता तशींची ती चारुमती भारी भक्तीन पूजा करता हे पूजा केले मागीर तिगेल घर भांगरा म्हणके समृद्ध जाले तशीच तिगेल कुटुंबाक श्रेयस समृद्धी सकड मेळ्ळे म्हण सांगता ती ताचे नंतर तुका न्हू सकड बायल मनीस हे पूजा करचे आरंभ जाले म्हण कहाणी आसा ओ होय वे माये तुम्ही सांगिल्लें आयकून म्हाका हें करका म्हण दिसता आसा माये हें करचें कशी हे पूजे करका म्हण आसल्यार त्या दिवस उपवास करका जाता आनी तूं न्हाव न्हू शुद्ध जाव न्हू देवाल रूम आनी चंद कर न्हू क्लीन कर न्हू कलश दवरचे जागेन तूं एक 8 दळाचे कमलाची रंगोली सोडो न्हू मागीर तांदूळ भर न्हू ताका आंबे पानान तुका न्हू अलंकार कर न्हू नारलाक हळदी कुंकुमांनी लाव न्हू एक कलश दवरका कलशा वयरी दवरचे हे नारलाकच आमी कळस लक्ष्मी म्हूण पूजा करता ती ಕೆಲವು ಜನ ನರ್ಲ ವೈರಿ ದೇವಿಲ್ ಮುಖವಾಡವರೆ घालतात असलेर घालयत ना जाल्यार ते नारलाक तुम्ही लक्ष्मी देवी म्हणून आव्हान करून पूजा करयत आमकां सगळ्यांक गोत्तशील म्हणके लक्ष्मी देवी अलंकार प्रिये म्हणटा ती तशें करून हे नारलाक कुंकुम हळदीनी लावन फुलान अलंकार करून मागीर आमगेले आशिल्ले भंगार जावं कसं वस्त्र जावं घालून चंद करून तिका अलंकार करता मागीर आमगेली यथानुशक्ती दुड्डू भंगार कसं असलेरी त्या देवीले दुर्दवरनं पूजा करून मागीर पंचभक्ष नैवेद्य करका सुरवेक आमी गणपती देवाक पूजा करून मागीर लक्ष्मी व्रत आरंभ करका हे लक्ष्मी देवीले स्तोत्र सुमार इतले मेळटा ती तांतू लक्ष्मी अष्टोत्तर आनी लक्ष्मी सहस्रनाम वाजलेरी आमकां भारी श्रेयस जाता म्हण सांगता ती घरांत आसूचे दारिद्र्य किरिकिरी असमाधान कसं नाही असलेरी पुराय वचून कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी दिवका म्हण ते देवी लागी प्रार्थने करून गे न्हू आमी अशी व्रत करयत हे हांव करचे रीती गो केलाव जन केलाव ना म्हूण करता ती फाल्ले आमगेल घर कडेन आसा तूं यो इथे आनी कसं तुका तोंदरे जाला किरकिरी जाला म्हूण बेजार करून घेवं नाका कसं असलेरी मेगेले सांगून घेवेत जायत आनी हे पूजा केले मागीर तूं खंडीत तुमगेल घराक नेಮ್ಮदी शांती मेळ्ळो म्हण हांव देवा लागी प्रार्थने करून घेता जायत माये मस्त धन्यवाद तुमकां जायत हांव पांय येता पूजेक माये म्हाका पूजा पळोवनूच इतली खुशी जाले आनी बद पूजा केल्यार हांवें कितले मनाक नेಮ್ಮदी मेळटा न्हय
होय गो सरला हें व्रत केलें मागीर कितलें नेम्मदी आसना आमगेले समस्त यूट्यूब वीक्षकांक वरमहालक्ष्मी परबेचे हार्दिक शुभाशय तुमकां सगळ्यांक ती लक्ष्मी देवी अष्ट ऐश्वर्य देवनो कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी केदनाय दिवो म्हण हांव देवाले मागूंक येता